इफ्फी फकत कांय वरांचेर येवन पावल्या. पुराय पणजेन इफ्फीची तयारी नेटान सुरू आसा. देश विदेशांतले कलाकार पणजेंत येवपाक लागल्यात. पळोवयात इफ्फीच्यो खबरो. अंदूच्या इफ्फींत 79 देशांतल्या 280 फिल्मांचो आस्पाव आसा. गोंयकारां खातीर म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयची 6 शॉर्ट फिल्म्स आनी एक फीचर फिल्म सिलेक्ट जाला. ह्या निमतान गोंयच्या कलाकारांक आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार आपलें नांव तयार करपाची संद मेळ्ळ्या. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. 53वो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सुरू जावपाक उणीच कांय वरां उरल्यात. ह्या सगळ्या महोत्सवांतलो गोंयकारांच्या काळजाक लागीं आशिल्लो भाग म्हळ्यार ह्या महोत्सवांत आशिल्ले चित्रपटाचे गोवा स्टोरी सेक्शन. खास गोंयकारांनी तयार केल्ली तशेंच गोंयकारांचो वांटो आशिल्ली 7 शॉर्ट फिल्मां ह्या सेक्शनांत प्रदर्शीत जातली. द व्हाईट ड्रीम, निमण्या दिसाक, अर्दो दीस, व्हाईट शर्ट, विंड चाइम्स, बिफोर आय स्लीप आनी गोंय स्वातंत्र्याचे होमखंड सारकी गोंयकारांनी तयार केल्ले चित्रपट ह्या गोवन सेक्शनांत आमकां पळोवपाक मेळटले. 23 नोव्हेंबराक 9 वरां सावन पणजेच्या आयनॉक्सांत ही फिल्मां प्रदर्शीत जातली. पयले सुवातेर प्रदर्शीत जातलें ते हिमांशू सिंग हाणें दिग्दर्शीत केल्लें अर्दो दीस हें फिल्म. ह्या फिल्मांत उगम जांबावलीकार आनी रावी किशोर ह्या गोंयच्या कलाकारांनी काम केलां. नमस्कार, म्हजें नांव उगम शशिकांत जांबावलीकर. हांवें रिसंटली एक शॉर्ट फिल्म केला जाचें नांव आसा अर्दो दीस. हें आमी फिल्म 2 दिसान पणजे शूट केल्लें आनी हाची स्क्रिनींग आसतली 23 नोव्हेंबर सकाळीं 9 वरांचेर आयनॉक्स स्क्रीन 3 इफ्फी. सो तुम्ही सगळ्यांनी मुजरत येवचें आनी हें फिल्म पळोवचें. ये फिल्म हमने भले ही मिनिमम रिसोर्सेज के साथ बनाई है पर मैक्सिमम फ्रेंडशिप इसमें इन्वॉल्व रही है, क्योंकि पिछले साल भी हमने एक फिल्म बनाई थी कोपांचे दरियो जिसका प्रीमियर हुआ था गोवन सेक्शन में इफ्फी में, और इस साल उसी फिल्म की एक अगली कड़ी जिसका नाम हमने अर्दो दीस रखा है, विच ट्रांसलेट्स टू हाफ डे इन इंग्लिश. तो ये जर्नी है ऐसे एक कपल की, एक ऐसी जोड़ी की जो एक आधे दिन में उनकी एक पूरी मुलाकात रहती है और उस मुलाकात में उनको क्या सीखने को मिलता है, उस मुलाकात में उनको क्या नया जानने को मिलता है, ये इस फिल्म के जरिए आपको जानने को मिलता है. ह्या दिसा प्रदर्शीत जावपी दुसरें फिल्म म्हळ्यार बिफोर आय स्लीप. तिसरें फिल्म म्हळ्यार राजाराम तुरी हाणें दिग्दर्शीत केल्लें निमण्या दिसाक. खाशेली गजाल म्हळ्यार गोमंतक टीव्हीचो व्हिडिओ एडिटर सौरभ कारखानिसाचो लेगीत ह्या फिल्मान वांटो आसा. नमस्कार, माझे नाव राजाराम तुरी. हांव निमण्या दिसाक ह्या पिक्चराचो डायरेक्टर. निमण्या दिसाक ही मुवी बेजिकली एक डेथ हें दाखयल्लें आसा, म्हणजे मनशाची जर्नी कशी आसता. आनी बेजिकली ह्या मुवीचो पॉयंट म्हणल्यार कितें की मनीसपण हें आमच्या मदीं खंय तरी सांडलां हें दाखोवपाचो आमी ह्या मुवीन प्रयत्न केल्लो आसा. ह्याच दिसा चौथ्या सुवातेर प्रदर्शीत जावपी फिल्म म्हळ्यार द व्हाईट ड्रीम. प्रेरणा पालेकार, अलिशा मिनेझीस अशा तरणाट्या कलाकारांच्या कलेंतल्यान जल्माक आयिल्लें हें फिल्म दिग्दर्शीत केलां वैभव नायक हाणें. ह्या फिल्माच्या विशयातल्या खाशेलपणाक लागून ह्या फिल्मान साबार नामना जोडल्यात. नमस्कार, हांव वैभव नायक. मस्करा स्टुडिओची द व्हाईट ड्रीम ही फिल्म इफ्फीच्या स्पेशल गोवन सेक्शनाक सिलेक्ट जालेली आसा. ह्या फिल्मा बद्दल सांगचें म्हटल्यार ही फिल्म एक तरेचो वेगळो विशय मांडटा. त्याच प्रमाणे ह्या फिल्मान जितले आर्टिस्ट आहात, जितले कलाकार आहात, तितले फ्रेशर्स आहात आनी नवे आहात. नमस्कार, हांव प्रेरणा सुधाकर पालेकर, कथक नृत्यांगना आणि नाट्य कलाकार. द व्हाईट ड्रीम ही आमची शॉर्ट फिल्म इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलच्या स्पेशल गोवन सेक्शनान सिलेक्ट जाल्ली आसा, जी मस्करा स्टुडिओजान प्रोड्यूस केला. आणि आमच्या खातीर ही खूब खोशयेची आणि अभिमानाची गजाल आसा की आमकां अशा माचयेर स्वताक मुखार व्हरपा खातीर एक संदी मेळिल्ली आसा. ही फिल्म म्हाज्या खातीर खूब खास आसा, कारण एक एक्टर म्हणून म्हाज्या खातीर एक खूब चॅलेंजींग कॅरेक्टर आशिल्लो आनी एक खूब खोल असो विशय हातूंतल्यान मांडिल्लो आसा आनी जो खूब बऱ्या रित्या आमच्या पुराय टिमीन तो मुखार व्हेला. 23 तारखे उपरांत बद्द 27 तारखेक उरिल्ल्या 3 फिल्मांचें इफ्फीत प्रदर्शन जातलें. गोंयचो फामाद अभिनेता वर्धन कामत हाची द व्हाईट शर्ट आनी विंड चाइम्स ही 2 फिल्मां लोकांक गोवा स्टोरी सेक्शनांत पळोवपाक मेळटली.
एका निराश मनशाच्या जिणेची ही काणी द व्हाईट शर्ट ह्या चित्रपटात पळोवंक मेळटा. नमस्कार, हांव सुशांत नाईक. ह्या वर्सा इफी गोवा सेक्शनांतल्यान आमचें व्हाईट शर्ट हें फिल्म सिलेक्ट जाल्लें आसा आनी ताका लागून आमी एज अ टीम वी आर व्हेरी हॅपी. रिगार्डींग फिल्म सांगचें जाल्यार इट्स ऑल अबावट सोसायटी एंड इट्स परसेप्शन टुवर्ड्स समथींग एनीथींग ऑर एवरीथींग. प्रत्येक गजालीचेर सोसायटी आपलें एक परसेप्शन दवरता, आपलें एक मत दवरता आनी ताजे पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह इफेक्ट्स आमकां आमच्या डे टू डे लायफान जाणवता. ह्या बद्दल हें फिल्म आसा. नियती ह्या पात्राच्या घुसपिल्ल्या जिविताची काणी सुट्टा काय सुटना हें सांगपी फिल्म विंड चाइम्स. हाय, आय माधुरी शेटकर. आमचे फिल्म विंड चाइम हे फिल्म फेस्टिवलाक गोवन सेक्शनाक सिलेक्ट जाल्ले आसा आनी तातूंत हांव कावन्सिलराचो कॅरेक्टर करता आनी हांव तुमकां तुमचे मागता की हे तुमी फिल्म पळोवचें. एक्चुली फिल्म हे मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज हाजे बद्दल आसा. म्हाका अशें दिसता की नॉर्मल किंवा खंयच्या लेवलाचेर बिजनेसमॅन असो खंयच्या लेवलाचेर हांकां मेंटल इश्यूज मेंटल हेल्थ इश्यूज आसतात आनी ताका लागून कोण तरी एक कावन्सिलर किंवा आपलो एक फ्रेंड तो सुद्दां कावन्सिलर जावंक शकता. इंडियन पॅनोरमा हो भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो मुखेल घटक आनी गोंयकारां खातीर लकतूबायेची गजाल म्हळ्यार गोंयचो उदेतो फिल्म मेकर साईनाथ उसकयकाराच्या लेखणेंतल्यान आनी दिग्दर्शनांतल्यान तयार जाल्लें फिल्म वाघरो हे इंडियन पॅनोरमांत सिलेक्ट जालां. तशेंच अंदूच्या कान्स फिल्म फेस्टिवलांत लेगीत वाघरो फिल्माचो आस्पाव आशिल्लो. नमस्कार, हांव सोबिता शाबा कुडतरकर. ह्या वर्सा इफ्फीक सिलेक्ट जाल्ल्या 2 शॉर्ट फिल्म्सांनी हांवें एक्टर म्हूण काम केलां. ही दोनी शॉर्ट फिल्म्स इफ्फीच्या 2 वेगळ्या कॅटेगरीन तांची स्क्रिनींग जातली. पयलें म्हळ्यार अरविंद वाज हांणी डिरेक्ट केल्लें बिफोर आय स्लीप हें शॉर्ट फिल्म गोवन स्टोरी ह्या कॅटेगरीन ताजो प्रिमियर जातलो. आनी सेकेंडली वाघरो हें म्हजें फिल्म जें इंडियन पॅनोरमान सिलेक्ट जालां. इंडियन पॅनोरमान भारतांतली वेचून काडिल्ली सम ऑफ द बेस्ट फिल्म्स पावतात आनी आमचे वाघरो तातूंतले एक. ही म्हज्या खातीर खूब अभिमानाची गजाल. नमस्कार, माझे नाव श्रवण फोंडेकर. आयज सांगतना खऱ्यांनीच खूब उमेद जाता की आमचे शॉर्ट फिल्म वाघरो ह्या वर्साच्या इफ्फीक इंडियन पॅनोरमा ह्या सेक्शनान सिलेक्ट जाले. ह्यान पयलीं ते कान्स फिल्म फेस्टिवल, त्या उपरांत रेन डान्स फेस्टिवल आनी त्या उपरांत बरेच फिल्म आनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवलांक ते सिलेक्ट जाल्ले. गोमंत भूमीन वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतले साबार कलाकार घडयल्यात. तशेंच ह्या भूमीन कांय फिल्म मेकरांकूय जल्म दिला. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हो देशांतल्या कलाकारां खातीर तर बरी संद आसाच, तशीच ती गोंयांतल्या उदेत्या कलाकारां खातीर लेगीत आसा. देखून गोंयांतल्या फिल्म मेकरांनी मुखार येवन चित्रपट मळार आनी कामगिरी करून गोंयचें नांव जैतिवंत करपाची गरज आसा. गायत्री पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.